रातीसावन घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राजधानी पणजेतले रस्ते उदकापोना गेल्यात। गटारां तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना। ताका लागून रस्त्यावयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले। वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा राजधानी पणजेतले रस्ते उदकापोना गेल्यात। शेनवारा रातीसावन एकसारको पावस घालून घेता। ताका लागून पाट्टो बस स्टँड, मळा, मिरामार आनी राजधानी पणजेतले अंतर्गत रस्ते उदकापोना गेले। जून म्हयनो सुको घालयल्या उपरांत जुलय म्हयन्याच्या सुरवातीक पावसान बरोच नेट धरलो। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवारा रातीच्यान उटंगाराचो पावस पडटा। रातीसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कितलेशेच कडेन रस्ते उदकापोना गेल्यात। कांय कडेन रस्त्यांचेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळ्यात। नेटाच्या वाऱ्याक लागून झाडांय हुमटून पडल्यात। कुंकळ्ळेचो नव्यान बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स सध्या धवो हत्ती जाला। सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो कॉम्प्लेक्स कसलेच वापराविणे तस्सो आसा। कसलीच कुयदाद ना, सारकें वेवस्थापन ना म्हूण थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। मिनाचे येरादारीक लागून रस्त्यार देविल्ले पिळगांवचे शेतकार आतां आनीक आक्रमक जाल्यात। मिनाचे येरादारीक लागून वेदांता कंपनीन बळजबरीन अतिक्रमण केल्लो रस्तो शेतकारांनी परत आडयलो। हे सुवातीचेर शेतकाऱ्यांनी काजीची कलमां लेगीत लायली। आमची जमीन आनी शेतां मेळो मेरेन आमी फाटीं सरचे नात, अशें शेतकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां। फोंड्या तालुक्यांतल्या उद्देगीक वसणुकेत माल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरतात। ताका लागून येरादारीक बरोच त्रास जाता। फकत येरादारीच आडकून उरना जाल्यार अपघात जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकांचो बंदोबस्त करात अशी मागणी फोंडेच्या नागरिकांनी केल्या। शेनवारा रातीच्यान पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून
अख्ख्या पेडणे मालात जनजीवन विस्कळीत जालें। आयतारा सकाळी तुया वाठारांत जंगली झाड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी तुटल्यो आनी रस्तो येरादारीक बंद उरलो। वज्रे आनी मांद्र्या वाठारांतय रस्त्यार आनी विजेच्या वायरीर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो। पेडणे उजो पालोवपी दळाचे पालवी अधिकाऱ्यांनी झाडां कापून कुशीक काडली आनी सुवात मेकळी करून दिली। आयतारा सकाळी झारखंडाक एक इमारत अचकीत कोसळ्ळी। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या इमारतीत आशिल्ल्या तिगांक आगताक मरण आयलें, जाल्यार 3 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केले। घडणूक थळार सध्या सोद मोहीम चालू आसा। नोएडा हांगा एक फेक कॉल सेंटरांतल्यान लोकांची फटवणूक करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। पुलिसांनी ह्या कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कॉल सेंटरांतल्यान लोकांक बँक लोनांची तशेंच इन्शुरन्स पॉलिसींचे ऑफरी करताली। हे संदर्भात पुलिसांनी ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्यांक अटक केल्या। हो कॉल सेंटर खंय स्थानीक बाजारांतल्या एका ल्हानशा कुडीत चलयताले। वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलिसांनी बार्देस तालुक्यांत जायते कडेन नाकाबंदी करून तपासणी केली। शेनवारा मध्यराती राबयिल्ले हे मोहिमेत पुलिसांनी सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक तशेंच येरादारी नेम मोडप्यांकूय तालावा दिली। कामतवाडा वळवयच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्ती करपाच्या कामाक वेग। गणपत कामत फाटल्या दिसा सावन भावाचे मजतीन करता गणपतीच्यो मुर्त्यो। जून म्हयनो सुरू जालो आनी पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्ती करपाक लागतात। वळवय कामत वाड्यावयलो हो मुर्तीकार गणपत कामत फाटल्या शेकड्यांनी वर्साची परंपरा गणपतान आयज मेरेन सांबाळून दवरल्या। फकत वळवयच न्हय जाल्यार हेर शारांतल्यान लेगीत ताच्या मुर्त्यांक मागणी आसा। आतां चडशे लोक मातयेच्या मुर्त्या परस प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो घेवप पसंत करतात, पूण गणपती विसर्जना उपरांत पीओपीची मुर्तींची विटंबना जाता। ताका लागून लोकांनी मातयेच्यो मुर्त्यो व्हरच्यो अशें आवाहन मुर्तीकार गणपत कामतीन केलां।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान सोमारा शाळा तशेंच 12वेच्या विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली. मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही फकत शाळांक सुटी आसा, सरकारी सुटी आसची ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. आयतारा नावेली वाठारांतल्या ग्रामसभेत वैयक्तीक भाशणाक लागून ग्रामस्थां मदीं बोवाळ जालो. तशेंच रोमी लिपीक स्थान दिवचें म्हणून ग्रामसभेत थाराव घेतलो अशें सरपंच लुसिया कार्वालो हांणी सांगलें. जाल्यार घाणयाऱ्या उदकाक लागून शेतां पिड्ड्यार जातात सारक्या ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. मायनिंग वेवसाय सुरू करपाक पंचायतीन एनओसी दिल्ल्याच्या मुद्द्यावयल्यान अडवालपालची ग्रामसभा तापली. विरोध आसतनाय लोकांक काळखात दवरून पंचायतीन एनओसी दिल्या असो लोकांचो आरोप आशिल्लो. जाल्यार गांवच्या हिताचो विचार करून एनओसी दिल्या अशें सरपंचाचे म्हणणे आशिल्ले.
पर्ये मतदारसंघातल्या माऊस पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा बरीच रंगली. या ग्रामसभेत माऊस वाठारांत आशिल्ल्या जायत्या समस्याचेर पंचायत आनी गांवच्या लोकांमदीं बाचाबाची जाली. इबाडिल्ले रस्ते, धोकादायक झाडां, पावसांत तुंबिल्ली गटारां तशेंच भटक्या जनावरांच्या समस्यांचेर चर्चा जाली. तशेंच कोपार्डे, माऊस आनी दाबे ह्या वाठारांत आशिल्ल्या लायट आनी उदकाचे समस्ये विशीं लोकांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपरासले. एरोफ्लोट कंपनीन दाबोळे विमानतळावयल्यान ऑपरेशन बंद करून मोपावयल्यान ऑपरेट करपाचो निर्णय घेतला. एरोफ्लोटाचो हो निर्णय म्हळ्यार दक्षिण गोंया खातीर धक्कोच आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. एक विमान कंपनी दाबोळे वयल्यान वचत आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयची अर्थवेवस्था काबार जावन दाबोळी घुस्त विमानतळ जातलो अशें युरीचें म्हणणें. आयच्यान ओडिशांतल्या पुरी शारांत जगन्नाथ यात्रा सुरू जाली. आषाढ म्हयन्यात शुक्ल पक्षाचे दुसरे तिथी पासून जगन्नाथ रथांतल्यान मिरवणूक काडटात. भगवान जगन्नाथ, भाव बलभद्र आनी भयण सुभद्रा हांची व्हडल्या रथांनी मिरवणूक काडटात. खासा राजा रथा मुखार सान्न मारता. हे यात्रेक लाखांनी भाविक हाजीर रावतात. जय जगन्नाथ म्हणीत लाखांनी भक्तांनी यात्रेत वांटो घेतलो. फाटल्या कांय वरांसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून वास्को ओरुले वाठारांत एका घराची वणट कोसळ्ळी. सुदैवान जिवीत हानी जावना. वणट कोसळिल्ल्यान संबंदीत घरकान्नीक सुमार 70,000चे लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी माती कुशीक काडली. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो नगराध्यक्षाक मेळ्ळे उपरांत तोय घडणूक थळार पावलो. मामलेदाराक सांगून ह्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय दितले. तशेंच ह्या घराचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी पळोवणी करची अशें आवाहनूय नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी केलें. पावसाचो नेट आसतनाय पाळी घसघशाचेर वचप पर्यटकांच्या आंगलट आयलें. उटंगाराच्या पावसाक लागून पाळी घसघशाचेर गेल्लीं सुमार 100 पर्यटक आडकून पडिल्लीं. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून अचकीत घसघशाच्या उदकाची पातळी वाडली. ताका लागून पर्यटकांक पलतडी येवपाक जमलें ना. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात. पर्यटकांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाचें काम चालू आसा.
आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय दिवचले म्हालात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. नानोड्या दिवचलच्या रस्त्याचेर उदक भरला ते पळोवन एकलो तरणाटो थार जीप घेवन स्टंट करतालो. मात हो स्टंट ताच्याच आंगलट आयलो. स्टंट करतना थार जीप व्हांवून गेली. सुदैवान जीप आंब्याच्या झाडाक आडकून उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी गाडयेंतल्या लोकांक साल्वार केले. फोंडे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायकान शेनवारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. नगरसेवका मदीं जाल्ल्या अंतर्गत करारा प्रमाण दर एकल्याक एक वर्स हे नगराध्यक्ष पद वांटून वतलें अशें थारायल्लें. मात 1 वर्सा परस चड काळ जावन गेल्ल्यान रितेशान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. पावसाक लागून माळोले सत्तरीत आशिल्ली PWD खात्याची बांय कोसळ्ळी. बांयचो पंप भितर पडिल्ल्यान पंपाचें लुकसाण जालें. मजगतीं नानोडे सत्तरीत विष्णू जोशी हांणी बांदिल्ली राखणे वणत कोसळिल्ल्यान जोशी हांचें लुकसाण जालें. ताणें सरकारा कडेन लुकसाण भरपायेची मागणी केल्या. सत्तरीतल्या वागुरे वाठारांतल्या व्याघ्रेश्वर देवळात चोरी जाली. शुक्रारा मध्यानराती चोरांनी देवळाचे गर्भकुडीचे मुखेल दार फोडून भितर आशिल्ले पितळीचे दिवे, समय तशेंच फंड पेटयेंतली रोख रक्कम मेळून सुमार 70,000चे सामान चोरांनी फारायलें. पुलिसांनी ह्या चोरयेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. भाजपान हिंदू धर्माची मक्तेदारी घेतिल्ली ना. जे पद्दतीन भाजपा फुडारी राहुल गांधीक टार्गेट करता ते योग्य न्ही. आपुणूय हिंदूच आनी भाजपाच्या फटिंगपणा आड आवाज काडीत रावतलो अशें काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर हांणी सांगलें. काँग्रेस हाऊसान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत कौठणकर उलयतालो.
निमणे कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायना कुडतरी पोलिसांनी अनवळखी मनशा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. हाचे आदी ह्या प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनांतले हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आनी रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू हे 3 पुलिसांक निलंबित केल्ले. ह्या विशींचो फुडलो तपास मायना कुडतरी पुलीस करतात. लोकांची भलायकी निंबून आशिल्ल्या दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी सामकीच इबाडिल्ली आसा. ह्या भलायकी केंद्रात मुखेल सुविधांचो उणाव आसा. पूर्ण वेळ वैजकी अधिकारीच ना. तशेंच दोतोर आनी नर्सीची कमतरता आशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जातात. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचेर दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांतल्या लोकांची भलायकी निंबून आसा. मात सुसज्ज इमारत आसून लेगीत ह्या केंद्रात मुखेल सुविधांचो उणाव आसा. देखून तपासणी आनी उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींचे हाल जातात. दुयेंतींक तिश्ट रावचें पडटा. हे विशीं सरकारान लक्ष घालून ह्या भलायकी केंद्रात फावो त्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशें दुयेंती आनी तांच्या घरच्यांची मागणी आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.